दक्षिण गोयच्या जिल्लो हॉस्पिटलाक आता टर्शरी केअर हॉस्पिटल म्हूण दर्जो मेळटलो आनी तशी सोय सुविधाय थंय आसतली। दक्षिण गोयच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दर दिसाक 1,500 वयर लोक तपासणी घेता। म्हण ह्या हॉस्पिटलाक टर्शरी केअर हॉस्पिटलाचो दर्जो दिवप गरजेचो आसा म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। गोंया राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि आमचे सगळे एमएलए जे साऊथ गोवा त्यांचो डिमांड हा की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॅनॉट बिकम ओनली अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट हॅज टू बी अ सेकंड टर्शरी हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा and we are going to declare it as a tertiary hospital. It can be only declared on paper, but ultimately it has to be a hospital that has got all the facilities. We cannot go on fooling the people of South Goa. Ultimately responsibility comes on me. I am the health minister of the state of Goa. Whatever I talk from my mouth or tell the media, it is my responsibility to get it done for my chief minister and get these things approved. It is necessary that this hospital cannot be declared as a South Goa district hospital. It is no longer a district hospital. It has to be a tertiary hospital for the people of South Goa. काणकोणच्या पोतापासून सांगे केपे सगळे लोक थंय येतात। 650 सुमार लोकांची ओपीडी दिसाक जाता। म्हणजे तुम्ही विचार करा की 650 लोकांची ओपीडी जाता म्हणजे त्या 1300 ऑन पार विथ गोवा मेडिकल कॉलेजचे मातशे कमी असतले, पण ऑनलाईन थंय ओपीडी जाता। त्या लोकांक सेवा दिवंक जाय। त्या लोकांक जर कितें करपाक जाय तर आमची जबाबदारी सरकार म्हणून जबाबदारी आहा आणि आमचे पक्षान आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीची इच्छा की प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते सरकाराची जबाबदारी आम्ही करू शकले ना ते इलेक्शना पयलीं दॅट विल बी ट्रिटेड एज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट. इट विल बी माय फेलियर ऑल्सो अँड इट विल बी द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट फॉर नॉट बीइंग एबल टू डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा. आम्ही जेन्ना साऊथ गोवा लोकांक वचून सांगता आमकां तुम्ही पाठिंबो दिवंक जाय, पण आम्ही तांकां योग्य तरेची फेसिलिटी दिवंक शकले ना तर आम्ही खंय फेल जाले म्हणून हांव खंय फेल जालो म्हणून म्हाका विचार करचो पडटलो की म्हाजे कडल्यान कितें चुकलें. आणि म्हणूनच तुमकां आश्वासन दिता हे सगळे गोष्टी मुख्यमंत्रीकडे पावयल्ले आसा. मुख्यमंत्रीकडे परत एकदा बसून चर्चा करून हाय लेवल मीटिंग करून साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे आयज मूव्ह करपाक सांगलेले आसा की इट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ टर्शरी हॉस्पिटल.